आयज प्रेस कॉन्फरन्सान आपयलो. म्हाका दिसता ह्यो विशयाचेर सगळे सुस्ता दुखीचो इशू. सगळ्यांक खबर आहा बाब डॉक्टर केतन प्रभू भट्टीकार हे फाटीं सोंपले आनी सोंपत आसतना गोंयांत सोंपना, गोंयचे भायर कर्नाटकांत सोंपले. मागीर म्हणटा तूं तेजी डॅड बॉडी तशीच जळबांदर प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाडलो. थिंगा डॉक्टरान सांगिल्लें ते डॅड हाडलो म्हणून. आतां डॅड हाडलो म्हणले उपरांत ती बॉडी GMC वयली दुसरे दिसाक आमगेल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तेजें पोस्टमॉर्टम केलें. हांव हो विशय पॉलिटिकल कलर दिना ना म्हूण म्हाका ह्या विशयाचेर हे दुखीचो हो विशयाचेर म्हाका राजकारण करपा नाका. पूण म्हाकाय दिसलें आमी ज्या मनशाक वळखताय, म्हाका दिसता 12 वर्सां पयलो तो मुगेलो म्हाका फिजिओ करतालो, विका 2 फावट येतालो. एक बरो मनीस म्हाका दिसना तेगेली कोणा कडेन दुस्मानकाय अशी आहा म्हण, पूण एक बरो मनीस. सो मुगे फकत आयज मागणें कित्याक हो आतां बाय इलेक्शन आहाय तेन्ना काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनीक जी इलेक्शन कॅन्सील जालें, हायकोर्टा वचून कॅन्सील केल्ली, पण जाल्यार पेटिशन घायलें आनी त्या नंतर ती ऑर्डर हायकोर्टाची तेणें सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली आनी ज्या दिसाक तो मेला दुसऱ्या दिसाक केस येयलोली. आतां कोइन्सिडंट तें जाल्यार हांव नकळ, पूण ज्या दिसाक मल उपरांत कळ्ळ उपरांत ती केस उलटून भायर उडयली. बट ते केसीचो निकाल कितें येवपा आसलो तो म्हाका तुका कोणाक खबर ना, ती एक गोश्ट. पूण जेन्ना तेका तेगे सांगात्यान तेका दळबंदर प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाडलें, त्या जाणा दोतोरान हूंय म्हणना बाबा तेका हो ते सांगाता मनीस आसलो तेणें हूंय सांगलें ना तेका बाबा तेका दांत लागले, हाती लागले. आनी इट वॉज व्हेरी सस्पिशियस केस आनी दीस इज नॉट अ नॅचरल डेथ, अननॅचरल डेथ. सरपान घास मारलो. आतां विटनेस कोण ना, दोगूदा मनीस. एक तेजे बारा सांगातान गेलो तो आनी एक मेलो तो. बट इवन दो तो तेजे बारा आहलो तेणें स्टेटमेंट केलो, उमके भाशेन जालें. आनीक ते आतां कोण गॉस्पल ट्रूथ म्हणून घेतलो तो एक क्वेश्चन मार्क जाता. तिका तिसरो पसून काय ना आनी एकलो कोण आहलो म्हूण सांगपाक तें सारकें. पूण तें कितें नरेशन केलां तेजे बारा आहलो त्या मनशान हांवूय जाल्यार कन्विन्स जायना. आनीक हांव कन्विन्स जायना देखून हो इन्सिडंट कर्नाटकाक घडलो आनी कर्नाटकाक घडलो देखून हांवें ताबडतोब हांव कन्विन्स जालो ना म्हूण हांवें ईमेल धाडलो त्या पुलीस स्टेशन ज्या अनमोड द घाट थिंगसून लागता कर्नाटका बॉर्डराक, त्या पुलीस स्टेशनार हांवें ईमेल धाडलो, कंप्लेन ऑफिशियली धाडलें. हांवें होम मिनिस्टराक ईमेल केलो. इट वॉज ऑन सॅटर्डे. आनीक संडे हांवें मुगे एक टीम धाडली आनीक रामनगर जे पुलीस स्टेशन आहा त्या पुलीस स्टेशनाचेर हांवें कंप्लेन केलें ऑफिशियली. कित्याक तिका तो जो
स्टेशन पुलीस स्टेशन इंचार्ज आहा तो PSI आहा थिंगा आनी PI जॉयडा पुलीस स्टेशन आहा कर्नाटका हे पुलीस स्टेशन तेज अंडर आहा म्हणटो हांवें PI कॉन्टेक्ट केलो जॉयडा पुलीस स्टेशनाचेर आनीक PSI रामनगर पुलीस स्टेशन कॉन्टेक्ट करून हांवें एक कंप्लेन रजिस्टर केलेले 4 दीस जाले. सो आयज थर्सडे आनीक हांवें ही कॉपी हेजी कॉपी CC केल्या सावथ गोवा SP. आतां इंट्रस्ट तेगे घरच्यांनी पयर एक मागीर व्हिडियो चोयलो घरच्यांनी रिक्वेस्ट केला लेट डॉक्टर केतन भाटेकाराच्या भावान रिक्वेस्ट केला म्हणजे केतन मेलो केतना बारार जो तेका फ्रेंड आशिल्लो तो तेज बारा आसतना आमी सुसेगाद न्हिदताली पूण आतां तो मेलो आनीक तो पॉलिटिशियन आशिल्लो आमकां तेजेर आनी पॉलिटिशियन करपा नाका ती तेका नाका तेजी फॅमिली नाका ती वेगळी गोश्ट पूण हो विशय आतां सोसायटीचो मुगेलो तुगेलो सगळ्यांक समेस्ता गेलो आमकांय कळपा जाय बाबा कित्याक दर एकलो मनीस खंय बसता रस्त्यार वयता बाबा सरपंच घास मारलो पयले पाट सर म्हणटा आमी हे भाशे मनीस मरतो तो एक टायम आसलेलो आतां कसली हेका दिवाळ्यान घास मारी जाल्यार सरपंच घास मारी जाल्यार केसो वखदां येयलो हांवें. सो इट वॉज सरप्रायझींग. हांव कोणाचेर एटॅक करना पूण म्हाका दिसता हिंगा हांव 4 दीस पासून रावलो हांवें प्रेस पासून घेवना कित्याक म्हाका तो इश्यू करपा नाका पॉलिटिकली इश्यू करपा नाका आनीक कोणाक हट करपा नाका पूण हेजेर कारवाय जावपाक गरज आहा कित्याक हिंगा जेन्ना पोस्टमॉर्टम केलें डॉक्टरा कडेन आमगे हिंगा बाब संतोश आहा रिपोर्टर संतोशान क्वेश्चन केलें ते कडेन दोतोर म्हणून लागलो माय लिप्स आर सील्ड माय दिस इज लायक सस्पिशियस न्हू माय लिप्स आर सील्ड म्हणून एक मेसेज वेगळे भाशे वयता दे माय बी सम हायकोर्टाच्यो कितें डॉक्टरांक पोस्टमॉर्टम करता सस्पिशियस असो आलो अननॅचरल डेथाक हायकोर्टाक कितें रिस्ट्रिक्शन कडेन आसत पूण तें सांगपा जाय बाबा हो आमी रिपोर्ट आतां रिपोर्टान सांगपा जाताले बाबा आमी हो रिपोर्ट आतां भायर काडून जायना मागीर करता सांगता कितें आहा तें इवन इफ इट्स नॉट बिकॉज इफ इज नॅचरल डेथ जाल्यार कोणें सांगतालो पूण अननॅचरल डेथ आनीक जेन्ना डॉक्टर जो पोस्टमॉर्टम करता तो सांगता माय लिप्स आर सील्ड म्हणून सो थिंगा सस्पिशियस जाता आनी तो सस्पिशियस आख्खे गोंयभर ही मॅसेज पावली बाबा ही हो नॅचरल डेथ न्हू हो सरपाक थंय कोण दिवाळ्यान घास मारला हिंगा आनी कितें आहा सो आनी कितें आहा जाल्यार लोकांचे दर गोंयभर आतां लोक उलयतात जाल्यार म्हाका दिसता हिंगा स्टँड क्लियर जावपा जाय हेजो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भायर पावपाचो आनीक हांवें कंप्लेन करता आसतना क्लियर हांवें डिटेल घालून केला 4 पेजीर कंप्लेन केला हेजेर सायंटिफीक सारकें डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय कित्याक जो कॉल डिटेल मुंच कॉल फोन यूज केले तेका 2 फोन आसलेले इट वॉज सरप्रायझींग टू मी तो आपल्याक युरिनरी जाता म्हूण भायर सरता गाडयेंतलो आनी फोन काडटा फोन पडटा आनी हांव सोजमोना म्हाका हांवूय कन्विन्स जायना इट वॉज सरप्रायझींग जो मनीस युरिनरी करता थिंगा फोन पडटा काडका उगोत तेका दुसरो फोन आहा सोदपा जाता लायट पेटोवन तो फोन मुतां पडलो मुतीत थिंगा मुतांतूय काडलो दोट दाखोवन सोदतालो आनी ते दिवाळे तो सोरोप आशिल्लो तो तेजेर मुतिलो ताका दूख जाली सो ऑल सस्पिशियस सगळे पूण हिंगा एक मनीस सांगता आनी आख्खो गोंयभर लोक आयकता हें जाल्यार हांव बिलीव जायना सो मुगेलो आयज ही मॅसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान
सरकाराची टिका जाता ह्या विशयाचेर. कोण म्हणटाय जी बाय इलेक्शन जालो जाल्यार BJP कॅन्डिडेट पेडे जावपाचो. आनीक कोण म्हणटाय जे सुप्रीम कोर्टान पेटिशन घायलो ते चॅलेंज केलो तेचो निकाल येवपाचो फेवराक आनी परत इलेक्शन जावपाची. आनीक बाब लेट केतन भाटेकार जिखपाचो आनी त्या पासत ताका कितें जाल्यार केलां ताका मारला. सो जायत्यो खबरो जाताय. सो गोवोरमेंटानूय हितून म्हाका दिसता आपल्याक स्टँड क्लियर करपाक गरज आहा. तेगे होम डिपार्टमेंटाक सारकी चवकशी करपाक गरज आहा पॉयंट टू पॉयंट. आनीक टावराचेर ते लोकेशन तो हूंय गेलो, दांडेली हूंय गेलो, उजगारा भितर चलो, हूंय पावलो आनी हूंयच कडेन ते घास मारलो. आनी ती एक डिटेल म्हाका दिसता ही आवट करपाक गोंया आख्खे पोलिशेक पावोवपाक गरज आहा. कित्याक गोंयभर लोक चिंतू पडलो आहा. आनीक ह्या स्वर्गेस केतन भाटेकाराचेर म्हाका दिसता कॉम्प्रोमायज करची म्हूण. आयज थोडे लोक हांव सांगना ते कोण ते थोडे पॉलिटिकल लिडर्स आहाय, पॉलिटिकल पार्टी लिडर्स आहाय, थोडे मनीस आहाय ते आज कसल्या इश्यू बारीक इश्यूंचे भायर सरताय आनी इश्यू करताय, प्रोटेस्ट करताय. पूण हेचेर कोणेंय एकलोय उलयलो ना. सिरियस म्हूण ते घेवन ना म्हूण काँग्रेसाचो बाबा हो काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आशिल्लो, काँग्रेसाचो कोण उलयलो ना तेजेर त्या इश्यूचेर सिरियसली घेवन बाबा हेजेर चवकशी जावपा जाय. आख्खे गोंयभर उलयताय लोक. सो हेजेर म्हाका दिसता लोकांच्या बारीक समाजान लोक रस्त्यार हूंय बसून गजाल करता टायम हाते दोना बाबा हो केतन भाटेकार मेलो, मारलो, सरपंच घास मारलो, कोण म्हणटा ताका कोण BJPन उडयलो, BJP पेडी जावपा आसलोले म्हणून ते पार्टी पासून तो इलेक्शनाक बसलो जाल्यार तो जिखपाचो, BJP पेडी जाताले. सो म्हाका दिसता हे सगळें वातावरण क्लियर करतलो. ह्या सरकारान ह्या रुलींग आहा तेणी हे क्लियर करपाक गरज आहा. आतां कोणूय तर कॉम्प्रोमायज कोण ओगे आहाय आपल्याक कित्याक तुमी चोयलां आसतलें. म्हाकाय जाल्यार दिसती पण काँग्रेसान बरें सिरियस स्टँड घेयन म्हूण हेचेर हो आमगे कॅन्डिडेट फ्युचर MLA जावपाचो हेचेर चवकशी जावपा जाय. सरकाराचेर कितें तिका कोण तरी कितें भायर काडपाक तरी थोडी तकदीत करपा जाय आसलो तीय केन्ना. म्हणटच हिंगा दुबाव म्हज्या आनी म्हजे भाशेन आनिकूय गोंयकारांच्या मनात दुबाव आहा. हें मरण लेट केतन भाटेकाराचें मरण कितको येयलें, केस मेलो, ही चवकशी कित्याक जायना. आनीक चवकशी करिनासतना बाबा सेकंड पोस्टमॉर्टम करिनासतना टीम ऑफ डॉक्टरांची पोस्टमॉर्टम कित्याक परत मागलो ना हांव चिंतू पडलो. कित्याक म्हाका उगड आसा कांय वर्सां पयलीं तुमकां खबर आसतली एक मर्डर जालो मळकोणे मर्डर जालो. आनीक म्हाका कोण सांगिल्लें बाबा मिकी HH आहा हो नॅचरल डेथ न्हू. तेजें पोस्टमॉर्टम केलें त्या टायमाक डॉक्टर सापेको पोस्टमॉर्टम करपी आनीक आयो आसलोलो PSI नेर्लो नागबुक्यार. आनीक पोस्टमॉर्टम केलें आनीक धाडली बॉडी क्लियर केली नॅचरल डेथ म्हूण. हांवें मळकोण वचोन बॉडी हाडायली मरण पुरपा वचता मीस जालें इगोर्जेर मीस जायन पुरपा वचता हाडायल्यो. आनीक हांवें पोस्टमॉर्टम सेकंड म्हाका टायम मागिल्लें टीम ऑफ डॉक्टर्स. आनी जेन्ना टीम ऑफ डॉक्टर्सान तेजें पोस्टमॉर्टम केले उपरांत 96 इंजरी इन्क्लुडींग प्रायवेट पार्टाक इंजरी मेळ्ळ्यो. सो इट्स अ मर्डर म्हणून डिक्लेअर जालो. डॉक्टर सापेको सस्पेंड जालो. नेर्ल आयज DSP कोण आसपाचो सस्पेंड जालो. सो ह्यो भाशेन गोश्ट्यो आहाय ना न्हू. बट गाय कोण बाप सुर्गेस केतन भाटेकाराक
दुसऱ्या दिसाक तेगे रोखडेंच समशण केलें. आनीक फॅमिलीन स्टेटमेंट केलो भाटेकाराचेर, केतन भाटेकाराचेर पॉलिटीक करची तूं म्हणून. हांव ही पॉलिटीक करूं येयना. म्हणजे म्हाका तेमी तेजे फॅमिलीन हे वास दवरची न्हू. हांव पॉलिटीक करूं हांव पयलो येयलो ना पॉलिटिकांत. हांवें 15 वर्सां काडले आमदार म्हूण 4 फावट जिखिलो. म्हाका पॉलिटीक करपाक तेगे मरणाचें पॉलिटीक करपाक म्हाका नाका. पूण एक बरो मनीस म्हाका मुगेलो एक टायमार म्हाका फिजिओ दितालो. म्हाकाय दूख जाली, तेगे फॅमिली दूख जाली, ते भशेन आमकांय दूख जाली, तेगे खास फ्रेंडांक दूख जाली. आतां काँग्रेसाक दूख जालें हांव नको ते खूंय सगळे कडेन ते हें कोताय कॉम्प्रोमायज कोताय सगळे कडेन. एक हिन्यार रावता एक तिन्यार रावता एक सगळे कॉम्प्रोमायज कोताय. ते कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला केलो जाल्यार नको. आनी म्हाका दिसता एक असो फॉर्मुला करून वयतले आनी मुखार सरकारान करून पावपा न्हय. ते पासत मुगेली मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या सरकारान ह्या केसीचेर जे हांवें कंप्लेन केला, हांव केस कित्याक म्हणटा हांवें कंप्लेन केला. आनी म्हाका दिसता जेन्ना हांवें कंप्लेन केला हांवें कंप्लेन घेवन घराक न्हिदपान आनी वचपाक दवरपान हें कंप्लेन म्हाका टायम एंड एगेन म्हाका हांवें जेन्ना कॉपी केली एसपी गेली रिस्पॉन्सिबिलिटी जावपा जाय. बाबा आमी चवकशी कोताय, आपण कॉर्डिनेट कोता रामनगर पुलीस स्टेशन कर्नाटकाच्या प्रोसेस आहा, इन्क्वायरी आहा, इतले तरी आमकां पावपा जाय. म्हाका नाका त्या पासत म्हाका वचोन विचारपा नाका DSP OSP हेच कितें केलें काय म्हूण. तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयता तेका पावय सरकाराक पावयता. सरकाराचेर टिका जाता, सरकाराचे लोक उलयताय आनी सरकारचो नांव स्टँड तेमी क्लियर करचें. सरकारान हे गेले लेट केतन भाटेकाराचेर मरण कितें करून येयलें, कितें कशें जालें देवर करूं. मागीर रामनगर पुलीस स्टेशनार तुका कितें सांगलां तेजेर? तेमी कंप्लेन गेला पळय तिका कोणें कंप्लेन करूं ना. ताका म्हायती ना ती कित्याक ते घांसमाल उपरांत घांस माल म्हणटाय माला पिवयला आम ते कांय नकय. पॉयजन पिवयला घांस माला ते कोण नका हे आमगे चिंतो हे लोकूय चिंतिता. कळ्ळें तुका न्हू. आयज कोणाक मारूं जाय जाल्यार ते पॉयजन खंयच्या ग्लासा पासून ड्रिंका पासून आनी दिवपा जाता सारकें ना. सो आमी नकय घांस सोरे मारलो आनी जेन्ना तेका धाडबांदोरा हेल्थ सेंटराक वयता तिका म्हाका कांय दाखयना बाबा ते घांस मारलो हांव म्हूण. आतां सोरोप 2 पाट घांस मारता हांव सापडे येतालो. एक पाट घांस मारता बँड जाता वीक सुटा आमी मारून घेताय. ते आमकांय खबर आहा. मुगे खास फ्रेंडाक 2 पाट घांस मारलो. एक पाट मारलो बरो आहा. आमी ताका आमगे जेन्ना ओल्ड हॉस्पिटल आहलो थिंग 2 दीस दवरलो आनी तेगे वीक कितें जालें तें निवडले. 2 पाट घांस मारलो. तुका आवडटालें ताका फेमस सेबी वाज म्हूण सांगपाचें. वखदां नाय न्हू वखदां हाय पूण ताका वेळ जालो वीक हावयलें पिवयलें कितें जालें हें आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक पावोवन दी, पुलिसाक पावोवन दी आनी पुलिसान हेजी इन्क्वायरी करून दी. कितें जालें हें आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक पावोवन दी, पुलिसाक पावोवन दी आनी पुलिसान हेजी इन्क्वायरी करून दी. ही डेट कंप्लीट दिल्या 18 तारखेर कंप्लीट जाली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.